नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव सुवर्णा खेडेकर. पळोवया कांय वेंचीक खबरो. शुक्रारा पावसान गोंयभर धुमाकूळ घातलो. बेरेस्तारा सांजे पावस पडपाक लागिल्लो तो दडकांनी पडलो. ताका लागून गोंयच्या साबार भागांनी बुट्टी आयिल्ले भशेन दिसताले आनी शेनवारा आयतारा बरोच पावस पडपाचो आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां. फुडल्या 2 दिसांक तांणी रेड अलर्ट काडला. दडकांनी पावस पडटा तेन्ना चडशे गोंय बुडटा. कांय सुवातांचेर लोकांक गाडयो थंयच साणून बोटी घेवन रस्त्यार भोंवचें पडलें. बांबोळेच्यान वचपी राष्ट्रीय महामार्गार कितें जाल्लें तें पळयात. गाडयो बुडल्यो आनी यो वच करप्यांक त्रास जावचे न्ही म्हूण लोकांनी बोटी हाडून तांकां आदार केलो. पावस भरपूर पडलो आनी सारकें बुडलें हिंगा अंडर कन्स्ट्रक्शन आलें आनी कोणी पडत एक गाडी सकयल पडल्या आनी दुसरी गाडी एक काडली आमी आनी कोणें पडत म्हूण आमी लोक बुडत म्हूण आमी रावले मातशें रेस्क्यू दिला. I am Pure D'Souza, boat owner. कुजिरा नवो सबवे बांदला थंयूय अशेंच चित्र पळोवपाक मेळटालें. राजधानी पणजे तर सामकीच बुडिल्ली. नवोच बांदिल्लो शिमिटाचो रस्तो मेळो स्विमींग पूल जाल्लो. बराबर 9:30 बजे वहाँ है. अच्छा उदित बैठा और पाउस वाले घर से अंदर ही आएंगे ना उधर. वो साइकिल लेके आ रहे थे तो बच्चे को
कोण चालला टिकेटचा काम आणि चालू आलो भरता सांगा अशेंच उदक भरता आनी कोण कावन्सिलर हांगा पळयना आनी एक्शनूय घेयना हेचेर तेन्ना कितें तें पळोवन सारकें आतां तर हेच्या मुखार तरी सारकें हें करपाचें उदक हें केन्ना भरलें जालें तें कालच्यान भरपाक लागला कालच्यान हय. राती चड आसलें हेज्यावन ना इतलें आसलें आतां मातशें चड जाला उदक गाडयांचे दारांतूय भितर पडटा न्हू न्हू वर्सां परस हें चालूच आसता अशें ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. फाटली 24 वरां उटंगाराचो पावस पडिल्ल्यान शाळेंत वचपी विद्यार्थ्यांक तशेंच लोकांक बरेच त्रास जाल्यात. वास्कोन 2 शाळांनी विद्यार्थ्यांक सामके त्रास जातात. तांच्या शाळांनी उदक भरलां आनी वर्गांत सत्र्यो फुलोवन बसचें पडटा. पळोवया पुराय खबर. बायणाच्या माता स्कुलांत वचपी विद्यार्थ्यांक शाळेंत वचपाक सारकी वाट ना. शाळेंत वचपी रस्त्याची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्या म्हूण गोवा 365 उक्ताडार हाडिल्ले. मात आयज वेर कांयच उपाय काडूंक ना आनी आतां घोग्यांनी पावस पडिल्ल्यान परिस्थिती आनीक वाट लागल्या. साबार लोक पडून तांकां मारूय लागला. गोंयांत उटंगाराचो पावस पडिल्ल्यान उदक शाळेंत घुसलां आनी विद्यार्थ्यांक उदक भरिल्ल्या वर्गांनी सत्र्यो फुलोवन बसचें पडटा. आतां उरले आमचे 2 दीस त्या वटेन आनी येवन भुरग्यांक चलोवंक जायना कित्याक हेजे व्हडले कॉन्क्रीट ब्लॉक आसा पडले कितें तें सांगूंक शकना. हो रोड इतलो बिजी रोड आहा मिनिमम 10,000 पीपल मूव विदीन अ डे. स्कुलान कितें उदक बीन येना स्कुलान आमच्या हे उदक हांगासर रोड सारको करूंक नासल्यामुळे आनी रेल्वेचे हांगा फुडें ब्लॉकेज आहा ताका लागून हे उदक सारकें फ्लो जायना आनी स्कुलान उदक घुसता आतां सारकें भितर गेटी भितर उदक गेलां. आमी ताका कळयलां तांकां बाबा उदक गेलां ना पळया म्हण कितें सो कितें करपाचें आमी आतां हेल्पलेस आसा इतले आसा दे आर ट्रायींग वी आर ट्रायींग फॉर लास्ट 9 years सेम प्रॉब्लम. हांगा एक हजारांनी लोक हांगाच्यान वयतात. सासमोणे बायणा जावं आमचे इस्लामपुरा मांगूर हांगाच्यान देवतात आनी हांगाच्यान लोक वयतात ते आमचे आयज गरीब आनी मिडल क्लास लोक. आयज हांकां बाबा बशीक लागून मातशे त्रास पडटात. बशीक लागून 10 रुपया घेतात म्हणून आयज सवाय पडटा म्हणून हांगाच्यान वचूंक सोदतात. पूण आयज हे आमच्या गरिबाचे आनी मिडल क्लास लोकांचे पळोवपाचे कोण ना हांगा. आयज हे गव्हर्मेंट MPTचे फाटीं आमी MPT कडेन हें करून तेजे कडच्यान आमी NOC घेतली. पयलीं MPT प्रॉब्लम करताली की रस्ते दिवपाचे न्हू आनी ते हे करून नखरे करताले. आयज MPTन NOC दिला पण ह्या गव्हर्मेंटा कडेन हांव मागता की बेगींतली बेगीन करचें म्हणून. आयज हे स्टुडंट आमचे माता स्कुलाचे स्टुडंट ती कितलीं वर्सां बरो भुरगीं आमचे हांगाचे कितले शिकून कोण डॉक्टर जाले कोण इंजिनियर जाले कितले भुरगे बरे शिकून हांगा जाले. ती बाबड्यांनी हेडमास्टरान तेंचे टिचर्सांनी आनी स्टुडंटाचे पेरंट्सांनी कितले ऑब्जेक्शन हाडलें. आमी कितलो हेजेर आमी बोवाळ घातलो की बाबा हांगा जावचें म्हणून. आयज पळया तुमी हांगाच्यान लोक वचपा ना कोण जाणटी मनशां म्हणून वयता आसतना ते फातराचे पडटा दिपरां फोडून घेतली. हांव मागता ह्या चेअरपर्सना कडेन ह्या गव्हर्मेंटा कडेन ह्या MLA कडेन की हे जाता तितले बेगीन फास्ट काम करचें म्हणून. माता स्कुलाचो जो रोड आहा पळय तो पडटा MPT प्रॉपर्टी. कशें तरी आमी हेच्या फाटल्यान लागले आनी आमकां MPTचो चेअरमॅन ती परमिशन दिनासले NOC दिनासले रोड करपाक. न्यू सरकार येयल्या उपरांत आमी स्वता हांव आनी आमचो वास्कोचो आमदार बाब काल्लू सालमेदा चेअरमॅना कडेन मेळोन आमी तिची NOC घेतली रोडाची आनी PWDन 3 फावटी तो टेंडर केलो तरी आसतना तो रोड कोणी टेंडर कोट करूंक ना त्या कारणान ते रोड जावंक ना. आतां एवरी इयर पावसान तशें त्रास जाता हें म्हाका खबर आहा कित्याक तो वॉर्ड म्हाजो. भुरग्यांक त्रास जावंक जायना म्हणून हांवें एक टेम्पररी सोल्युशन म्हणून ते करपा घातलेली पूण ती करपा वर्कआवट जायना ती सुद्दां वॉशआवट जाता आनी ताका लागून चड येता. आनी ह्या 2 दिसान जो पावस पडला त्या कारणान थंय आयज उदीक भरलेलें आसा. जशें आयज आमची सकाळची रेस्क्यू टीम गेल्या ते टिमीन पळयलें की ते रेल्वेन जो होल मारलेलो आसा आमी तो होल ब्लॉक जाल्लो आनी आयज आमी तो ब्लॉक काडला आनी आयज उदीक सगळें देंवलेलें आसा आतां.
सो येता त्या काळान नेक्स्ट आमी ऑलरेडी आमी आमच्या MLA मिटींग घेतले PWDच्या PWD जिल्ल्या कडेन की तो आमी रिटेंडर करता म्हणून तो रिटेंडर केल्या पण म्हाका दिसता फुडल्या पावसान हो त्रास जावचो ना. वास्को बोगदा आशिल्ल्या सरकारी मुळावे शाळेत हीच परिस्थिती जाल्या. उदक वर्गांनी घुसले आनी ताका लागून तांकां तेच परिस्थितीन बसचें पडटा. भुरग्यांक उदकान बसोन शिकचें पडटा, तितून जायतीं दुयेंसां शिकपण जाता. हे जो सिस्टम हो ड्रेनेज सिस्टम हेजो कांयच मातूय एका ड्रेनेज सिस्टमूच दवरूंक ना. एक्चुअली हे जो प्लॅन केल्लो हे स्कूल जे प्लॅन इट इज हे विथआउट प्लॅन हे स्कूल बांदलेले आहा. आयज उदक वचपाक सिस्टम ना, क्लासींनी उदक भरता, भुरग्यांक बसपाक सारके फेसिलिटीज ना. ते सारके जायते कंप्लेनी आहा, टिचरी बेजार, स्टुडंट्स बेजार. आनी वयल्यान हांवें लास्ट टायम ही रोखडोच हांवें आमच्या म्युन्सिपालिटीन कंप्लेन तांकां ME आनी चीफ ऑफिसराक सांगलें तेन्ना तेंच्यांनी इमिजिएटली तेजेर एक्शन घेतल्या. तेंच्यांनी शोकास नोटीस ऑलरेडी एज्युकेशन बोर्डाक धाडला आनी तेंच्यांनी शोकास नोटीस संजय स्कुलाक धाडला. 13 तारखेक हियरिंग दवरल्या. आनी म्हाका अंडरस्टँड जाला की हेजो जो प्लॅन जो बांदच्या पयलीं कन्स्ट्रक्शन करच्या पयलीं प्लॅन आहा तो सुद्दां एप्रूव्ड नासलो. सो ताका लागून आतां हांव म्युन्सिपालिटीन परत वचून ME कडेन बसोन तो प्लॅन एप्रूव ना कितें आहा सगळी डिटेल्स तेजी घेतलो आनी स्टडी करून परत ताका MEक आतां सांगतलो शोकास नोटीस येतला. तेंच्यांनी प्रिंसिपलान सांगलेलें खंय लास्ट टायम आफ्टर माय बायट ऑन मिडियाचेरूच की आमी तेजेर रोखडेच एक्शन घेतले ते ड्रेनेजाची बी पळयतले. पूण हे आतां परत 8 दिसूच जावना हे स्टोरी परत आजून हे उदक. वास्कोच्यान खबराकार हिरू महले. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पयल्याच पावसान राज्यांतल्या रस्त्यांची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्या. फाटल्या 6 वर्सांक बांदिल्ले रस्ते पयल्याच पावसान कशे व्हांवले हाची व्हिजिलन्स खात्यां कडल्यान चवकशी करची अशें काँग्रेसीन मागला. ही जापसालदारकी एकट्या कडेन कोणा कडेन दिवची अशें तांणी मागला. रस्त्यांक डांबर घालून कांय म्हयनेच जाल्यात, तरी लेगीत रस्ते कशे व्हांवन गेल्यात असो प्रस्न काँग्रेसीचो म्हणयारो यतीश नायकान केला. वेगळी तांत्रीक समिती काडून हाची चवकशी करपाक जाय अशें ताणें मागला. नवेच बांदिल्ले रस्ते आनी सारके केल्ले रस्ते पयल्याच पावसांत व्हांवन गेले. पावसाक अजून सारकी सुरवातूय जावंक ना, मात रस्तो कमी आनी फोंडकुलां चड दिसतात. ह्या फोंडकुलांक लागून अपघातूय जाल्यात. One such issue which I seek to take today is regarding the precarious and pathetic situation of our roads. तुम्ही पळयलां आसतलें की गोंयभर रस्ते काबार जाल्या. They have been washed away, they are withered away, they are dug up, they have deteriorated, and they are full of potholes. It won't be an overstatement to say that you rather find hardly an inch of road in Goa today which is smooth and good. की हे जे रस्ते गेल्या 6 वर्सांक केल्ले ते विदीन अ फ्यू मंथ्स, विदीन अ फ्यू डेज रस्ते नाच जातात. म्हणून जे रस्ते ह्या 6 वर्सांक केल्ले आसा भाजपाच्या टेन्युअरांत ताजेर एक विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. ऑल्सो कन्सिस्टिंग ऑफ इंडिपेंडंट टेक्निकल पीपल टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी as to how these roads which were built have got washed away, have got deteriorated, have got dilapidated, and have got subject to these potholes. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. सरकारान कांयच सारकें ना अशें दिसता. राज्यांतल्या रस्त्यांची परिस्थिती सामकीच बिकट जाल्या. ताका लागून भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान राजीनामो दिवचो अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे शुक्रारा मागला. ढवळीकराचेर तांच्या अभियंत्याचेर कांयच नियंत्रण ना, ताका लागून ते जाय तसो भ्रष्टाचार करतात असो आरोप ताणें केला. सुदीन युती सरकारांतल्या मोगो पक्षाचो वांगडी तर गोविंद अपक्ष दोगूय जाण मंत्रिमंडळांत आसात. हाचे आदी BJP आनी काँग्रेसीच्या सरकारांतय सुदीन मंत्री आशिल्लो. म्हजी ह्या PWD खात्याचो जो मंत्री जो आसा ताणीन 18 वर्सां जाली हो PWD मंत्री आहा. तेकडे जायना जाल्यार ताणी राजिनामो दिवचो आनी बरें जो काम करता जर जाणटेपण जर असलें जाल्यार आतां सुशेगाद घेवचो
हेवूय म्हणजे ताका सल्लो आसा. नाजाल्यार इंजिनियरांक जाग्यार हाडचें, प्लॅनिंग करचें, नाजाल्यार खंयचें तरी हें PWD जें आसा पळय न्ही प्रायवेट कोणाक तरी एजन्सीक चलोवपाक दिवचें. सरकारी बांबूक हें चलोवपाक कापसतात ना. आज आमी पळयतात की आज एक 6 म्हयने पयलीं घातिल्लो रस्त्याचेर डांबर तेजे रोखडेच 1 म्हयन्यानूच तेजे फवळे उखलतात. आज PWD इंजिनियरांची एक प्रथा जाल्ली आसा. आशिल्लेंच काम ते कितले बेगीन मोडटलें हेजे ते वाट पळयतात आनी त्याक परत कसो एस्टिमेट करून तशें एडजस्टमेंट कशें करपाचें, कॉन्ट्रॅक्टराक आनी आपली बॉल्सां कशें भरपाचें हें पयली गोश्ट आज इंजिनियर करता. हो म्हजो तेंचेर आरोप आसा. आरोप न्ही, हांव ते प्रूव करून दाखयतां. आपल्या हातान जें आसा तें काम जर हें जर करपाक जर शकना जाल्यार इंजिनियराची आमकां गरजूच ना. आज म्हजो प्रिय मतदारसंघान हांव फाटले आमदार जाल्या नंतर तुमी पावसाचें नियोजन करात म्हणून हांव तांकां सांगपाक लागिल्लो आशिल्लो. पूण प्रत्येक वर्सा पावस पडले त्या बराबर JCP हांगा वसयता, थंय वसयता, थंय ब्लॉक जाल्ले थोड्यो काडपाक हेंचे कडेन पयशे ना. आज म्हजे प्रिय मतदारसंघान म्हजे स्वताचे पयशांनी म्हजी JCP घालून आज आमी खूब कामां केल्लीं आसात. वायट दिसता. कामां जर आमी करून जर सुद्दां जर घेतिल्लीं आसात न्ही जाल्यार कामाचे वर्कआउट हाडपा खातीर हे एक्झिक्युटीव इंजिनियर जे आसात पळय ते मंत्र्यां कडेन धाडटात. मंत्र्यां कडेन धाडपाक तांकां प्रश्नूच येना. हांगा फक्त प्रश्न येता कमिशन आनी पर्संटेजीचो. जर काम जर एका कॉन्ट्रॅक्टरान जर ऑलरेडी ते केल्लें जर आसा जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान तुमी तें काम करूनच घेवपाक जाय नाशिल्लें. हें इंजिनियराक पयलू कळपाक जाय. खरंच जर हिम्मत जर आसा जाल्यार ह्या सगळ्या इंजिनियराचेर कारवाई करून तांकां सस्पेन्शन करचें आनी दाखोवन दिवचें की म्हजें डिपार्टमेंट चलोवपा खातीर हांव समर्थ आसा. माशेलांतल्यान आमचो खबराकार कृष्णान नाईक. साबार मुळाव्या भलायकी केंद्रांतले ICU आउटसोर्स करतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलां. भलायकी खात्या कडेन हे ICU सांबाळपाक मनीस नात अशें भलायकी मंत्र्यान सांगलें. थळाव्या हॉस्पिटलांनी अशे कोण ICU सांबाळपी आसात जाल्यार ते नदरेक हाडून दिवचे अशें विश्वजितान तांच्या कर्मचाऱ्यांक सांगलें. 3-4 कडे ICUची फेसिलिटी कम्युनिटी एंड प्रायमरी हेल्थ सेंटरान करपाचो आमचो प्रयत्न आहा. एक म्हणजे वाळपय ICUची फेसिलिटीज आउटसोर्स करपाचो हांवें घेतल्या हातीन. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पोंडा आनी म्हापसा. आनी हें हांव करिना. केंद्र सरकारान जे मॉडेल तयार केल्लें आसा केंद्र सरकाराचे माध्यमांतल्यान एक आमकां डॉक्युमेंट आयला. ते डॉक्युमेंट आमी इम्प्लिमेंट करपाचो आमचो फूल फ्लेज कांय मॉडिफिकेशन करून आनी गोंयचे जर कोणी कॉन्सोर्टियम तयार आहा जर ICUची फेसिलिटी चलोवपाक वाळपय फेसिलिटी आसा फॉर ICU पूण चालू जावंक ना. म्हापशा आसा चालू जावंक ना. फोंडा आसा चालू जावंक ना. आनी हॉस्पिटल नव्या हॉस्पिटलांनी ते आमी इन्क्लूड करून आनी बिचोली ह्या कडेन ह्या हॉस्पिटलांत आमी ह्यो ICUची फेसिलिटी उपलब्ध करून आउटसोर्स करून आमचे एंड आउटसोर्स जेन्ना म्हणटा न्ही मिडियाक दिसता की हांवूच आउटसोर्स करपाक उठला म्हणून. आउटसोर्स न्हू पूण कितें आहा ती फेसिलिटी ती स्पेशलिटी आमकां गावना आनी आमचे कडेन त्या तरेचे रिसोर्स पर्सनल ना म्हणूनच आमकां कोणाची मदत घेवची पडटा. साखळे भलायकी केंद्राची उदरगत केल्या अशें ताणें सांगलें. आयकात ताचें म्हणणें. साखळीच्या लोकांची एक मागणी आसली की प्रायमरी हेल्थ सेंटर टू बी अपग्रेडेड टू कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पूण हें आमी ऑलरेडी मार्गार लायिल्लें आसा. हांवें फायल क्लियर करून पब्लीक हेल्थ डिपार्टमेंटान धाडलेलें आसा आनी ह्यान फुडें प्रायमरी हेल्थ सेंटर साखळी वील बी कन्वर्टेड टू कम्युनिटी हेल्थ सेंटर साखळी. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. फुडल्या खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. मडगांवां कोंकण रेल्वे पुलिशेन रेल्वेन 3 पाकीट मारप्यांक धरले. धांवते रेल्वेन चोरयो केल्यात म्हूण ह्या 3 जाणांक धरल्यात. रेल्वेत चोरयो केल्यात म्हूण कोंकण रेल्वे पुलिशेन 3 जाणांक अटक केल्या. 3 जाणांची नांवां अशीं आसात. मध्य प्रदेशांतलो 20 वर्सांचो दिपू राजाराम, केरळांतलो 28 वर्सांचो भागीराज मोहन आनी वास्कोचो असलाम कालिंगट. Registered cases in which 3 accused persons were arrested for committing theft in trains, running trains, in which one accused was Deepu, son of Rajaram, aged 20 years, resident of Harda, Madhya Pradesh. He was running away with lady's hand purse from Matsugandha Express when the complainant shouted and other co-passengers, they chased him and caught him in the train itself, and then he was handed over to the police. One Bhagya Raj, son of Mohan, resident of Ernakulam, Kerala, age about 28 years, he was found roaming at the Madgaon railway station by our
Konkan Railway Police Station staff as well as the RPF staff. Similarly, one accused Aslam, who is the habitual thief of running trains. Earlier also there are several cases registered against this Aslam, son of Chand Saab Kalingar, who is 26 years old. He was found in the night in Matsyagandha Express at about 4 o'clock in the night, and after snatching the bag he was trying to run away, and he was apprehended by the patrolling staff of RPF as well as Konkan Railway Police in the joint patrolling by our joint patrolling team. मडगांवच्यान खबराकार रमेश नायक रावत. मुरगांव पोर्ट ट्रस्टाच्या मरीन ऑफिसरांनी आपलो जीव त्रासान घालून फिलिपिन्साच्या एका अभियंत्याक वाचयलो. VMI मरीन ह्या जहाजांतल्यान तो वयतालो. ब्रेस्तारा सांजे घोग्यांनी पावस पडलो आनी हवामान सारकें नाशिल्लें तरी लेगीत ही बोट माले ते गल्फ प्रवास करून परत वताली. ह्या परतीच्या प्रवासाचेर आशिल्ले. मजगतीं तांकां वचकी आदार करचो अशें आवाहन तांणी मुंबयच्या MRCCक केल्लें. पूण पावसा खातीर दर्या खवदळिल्लो आनी वातावरणय सारकें नाशिल्ल्यान तांकां आदार करप शक्य ना अशें तांणी सांगिल्लें. पूण MPTच्या मरीन अधिकाऱ्यांनी जिवाची पर्वा करिनासतना दर्यान भितर वचून बोटींतल्या वांगड्यांक आदार केलो. ही घडणूक ब्रेस्तारा रातच्या 8:30 वरांचेर घडली. They had one vessel under their agency going from Maldives to Gulf, and the chief engineer supposed to be sick. He had some ailment. They had approached or the rather master had sent a medical evacuation request to MRCC Mumbai, and as you know the weather is very rough outside. Swell is more than 3 meters, 4 meters, so sending a chopper was not possible from Goa. So the Coast Guard showed their inability, in the sense the ship did not have a proper helipad also to disembark. So then we took a call. We called up the vessel inside the port limits, and then we had sent our tug, Ocean Spirit, for the rescue. Though considering the weather and all those things, it was a very risky proposition, being dark light hours, and then we have to take a call. We have to see if whatever, we have to attempt it, and by God's grace and by the professionalism of my team members, we succeeded. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. रावणफोंड मडगांवां चोरांनी RBL बँकेचे ATM मशीन फोडलें. तांणी सुमार 7.5 लाख रुपया फारायल्यात. वेल्डिंग मशीन वापरून चोरांनी हे ATM फोडले. ही घडणूक ब्रेस्तारा राती घडली. पुलिशेन कागाळ केल्या, पूण हे सोडून आनीक कांयच म्हायती मेळूंक ना. बँकेच्या वेवस्थापकाक चोरी बाबतींत विचारल्यार तो म्हणटा ATM मशीन पळोवपाचें काम कंत्राटदाराचें. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकावंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.